कळंगुटे दर्यादेग वाठारांत लायिल्ल्या चडशा जायरातींच्या होर्डिंगांचो आकार उणो करून ते मूळ आकारांत हाडचे अशें थळाव्या लोकांनी मागलां. भायल्या लोकांनी थारायिल्ल्या आकारा परस व्हड होर्डिंगां उबारल्यात त्या प्रस्नाचेर कळंगुटच्या लोकांनी ह्या आदीं हुस्को उक्तायिल्लो. अशे तरेचे होर्डिंग लावपाक थळाव्या लोकांक परवानगी मेळना हाचेर खंत उक्तावन भायल्या लोकांनी लायिल्ले रोखडेच काडून उडोवचे अशें होर्डिंगाच्या प्रस्नाचेर उलयतना थळावो माही सीमे पुरस्कारान म्हळां. कलंगुटान जेन्ना आमी वयता तेन्ना कलंगुटान कलंगूट खंय दिसना. ज्या तरेन पयलीं इतले वर्सां कलंगूट दिसताले त्या तरेन आतां सद्या कलंगुटाची परिस्थिती तशी ना. कारण बागा टू कलंगूट पळयत जाल्यार जे हॉटेलां आहा ती खंय तरी आमकां हैदराबाद दम बिर्याणी पंजाबी धाबा अशें दिसनाय आतां सद्या. नेमकें कारण कितें आसा इतले होर्डिंग्स व्हडले व्हडले आहा? See, the people have rented premises. म्हणजे आमचे लोकलांनी प्रिमायसीस रेंट केल्ले आनी थिंगासर कोण कोण भायले लोक येयल्यात आउटसायड गोवा, कोण कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली, हैदराबाद तेंच्यांनी कसले कसले बिजनसीस ओपन केल्या, रेस्टॉरंट्स आनी कितें कितें नांव दिलां तेंकां. व्हडले बोर्ड्स घातल्या, होर्डिंग्स घातल्यात ऑन द्या बिल्डिंग्स, ऑन द्या 3 मिटराचेर जो तर शॉप आहा जाल्यार बोर्ड आहा तेजो 4 मिटराचो लेंथ वायज. सो म्हाका दिसता हें पंचायतीन पळोवपाची गरज आहा आनी आय वील ऑल्सो स्पीक टू देम, रिक्वेस्ट देम that let us bring back the old original boards which were there. Amanta Panchayat does these drives and मागीर परतून ते घालतात बोर्ड. आधी 5 वर्सां अशेंच जाताले, आयज बोर्ड काडले 2-3 म्हयन्यांनी परत बोर्ड घालप. म्हाका दिसता हे स्ट्रिक्ट इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आनी वॉर्ड मेंबर्सांनी कोऑपरेट करपाक जाय. आधी मास्टर सरपंचान तेंचे कडेन मिटींग घेवन सांगपाची गरज आहा. आय वील ऑल्सो रिक्वेस्ट अँड युनिफॉर्मिटी इन बोर्ड्स अँड बिजनसीस जे नाव घालूंक सोदता आनी वो कोण फोटोग्राफ घालूंक सोदता ऑन द बोर्ड, that cannot be more than the uniform size. So it looks very bad, it looks ugly, it looks like you are not in Goa, not in the coastal belt. You look like you have reached some other place only. So that should not be the case. We will work on it to bring it back to what was their original. So actually बोर्डांचे सायज कितें आसता आनी आतां ज्या तरेन that panchayat knows. I think it is around for a shop it is around 3 meters by एक मातसो एक 3-4 फूट आसता ती लांब, एक 4 feet or 5 feet, 5 feet by say 3 feet in breadth. So थोडे हे बोर्ड जाल्ले आहा थिंगा आमी पयल्या 10 feet, 12 feet, 15 feet by 20 feet height. So all these things should be brought down and taken out, confiscated. So Panchayat will work on this, I am confident, and the whole area should look nice. हांव माई सिलेक्टर रावपी कॉपलोडा कलांगूट आनी तुमी पळोवंक शकता आयज काल आमचे कलांगुटान जे सगळ्या वाटेन चडशे व्हडले व्हडले होर्डिंग्सान सायनबोर्ड्स लायिल्ले आसा आनी अशें दिसता की आमच्या कलांगूट गोंयकारांचे कांय नाच कशें. मेनली सायनबोर्ड्स जे आसा पळय ते उडपी रेस्टॉरंट्स मागीर दम बिर्याणी हेच आमकां चड दिसता. खंयसर गोंयकाराचे प्रोडक्ट्साचे प्रमोशनूच ना आनी जेन्ना सायनबोर्ड जाता न्हू ते आवट ऑफ द सायज तेंचे सायनबोर्ड आसा आनी ते सायनबोर्ड खंय लायतात, कोणाच्या बॅल्कनीचेर लायतात, कोणाच्या दुसऱ्या शॉपाक कवर करपाक लायतात. प्लस फुटपाथ आमची फुटपाथ सुद्दां तेंच्यांनी हें केल्या एनक्रोच करतात. तांचे बिजनस आवट आतां फाटल्या दिसांनी आमी हें पळयलें बागान की टॉयलेटीचे गव्हर्मेंट प्रिमायसीस टॉयलेटीचे भितर सुद्दां तांच्यांनी टॅटूचे शॉप, कपड्यांची शॉपां लायिल्लीं आसा. हाजेर एक्शन कोण घेता आनी हाव कॅन दे बी सो फियरलेस की तांकां कितेंय करूंक मेळटा म्हणटा पळय तशें. आतां हें दिसतना आमी खंय उडपी पावल्या, कर्नाटकाक पावल्या, हैदराबादाक पावल्या की दम बिर्याणी आमकां जाल्यार आमी थंय वयतलीं. पण हांगा आमच्या गोंयांत येवन आमचो प्रमोशन कमी जाता आनी तेंचो प्रमोशन चड जाल्लो आसा. खंय ना खंय हाचेर एक कंट्रोल येवपाक जाय. ती थंयची नांवां काडून हांगा रडटात. हय 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 लायक नाव हैदराबादी दम बिर्याणी दर खंयसरूय ओपन जाल्ली आसा सद्या. पावना एक स्टेप सोडून दुसऱ्या स्टेपार दम बिर्याणी ओपन जाल्ली आसा आनी खंय ना खंय हेजेर म्हाका दिसता सगळ्या अथॉरिटीजान मेळोन एवरीबडी सगळ्या अथॉरिटीजान मेळोन हेजेर निरंतर हाडपाचें गरजेचें आसा. In the last 2 Gram Sabhas, I have spoken and we have agreed, Mr. Joseph Sequeira also has agreed to remove the signboards.
Signboard should be of a certain size according to the establishment. Corporate branding, asung pona. Why should corporates come to Calangute and brand? What are they paying the panchayat? They are not paying anything. And the signboards should be according to the establishments. That's it.